आम्ही आयले स्पेशली डेप्युटी कलेक्टर आमचं निवेदन दिवपाक रिलेटेड टू वन रोड इट मदलावाडा मोर्जी मोर्जी मदलावाडा एक मेजर रस्त्याचो प्रॉब्लम आहा. कितलीशीच वर्साचो रस्तो जो रस्तो पयलीं पांयवाड आसले तेजे मागीर रस्त्यान रुपांतर जालें करता आसतना RDAचो पयशे घेवन रस्तो केलो. ताच्या नंतर 2 फावटी PW डिपार्टमेंटासून रस्तो रिपेर केलो, तार रोड करून घेतलो. आनी आतां खंय तरी जो भाटकार देसाय नामक जो आसा तो खंय तरी तो आडायता, करपाक दिना. आयकूं येता खंय तरी डिमांडय करता खूब. प्रश्न एक पडटा, जेन्ना पयलीं काम करता आसतना भाटकारान आडावपाचें आसता. जवळ जवळ आतां 20 वर्सां तें काम केलें तेन्ना आडायलेंच ना. आतां तो भाटकार खंय तरी फुडें सरला आनी आमकां तो रस्तोचें काम करपाक दिना, जेचो परिणाम आमचो सकयल जो कोस्टल बेल्ट आहा, रेसिडेन्शियलय लोक म्हणजे लोकय रावतात आनी तेंचो धंदो बारीक मोठी हॉटेलाय आसात. मोठ्या प्रमाणान ह्या रस्तो बंद केल्या खातीर परिणाम जाता आनी हो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय. तो सुद्दां ताबडतोब ते गव्हर्मेंट आनी भाटकार जो इश्यू आसा पळय तो तांच्यांनी मिटोवपाचो आनी लोकांचो जो डिमांड आसा, लोकांची गरज आहा त्या रस्त्याची, हो रस्ते करच्या खातीर आमकां म्हणजे रिपेर करपाक मुभा दिवची, जेणे करून आज जी अडचण जी आसा, ट्युरिस्ट गाडयो वचनात, कमर्शियल जेन्ना कोण कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार ट्रक मटेरियल घेवन वचूंक शकनात. इवन रिसंटली एका शेकाक उजो लागलो, फायर ब्रिगेडची गाडी गेली ना, टोटली 100% लॉस जाली. हे इन्सिडंट हेचे फुडें जावंक जायना म्हणून आमी रिक्वेस्ट केला, विनंती केला आमदार ह्या नात्यान ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल पंचायत मेंबर, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, अदर मेंबर अँड विलेजर्स, त्यांच्या बरोबर आमचे टॅक्सी ओनर आहात तांचे की कितें तरी तेचेर जाता बेगीन आमी सोल्युशन काडया. एश्युरन्स दिल्ले आसा फुडल्या विकान खंय तरी आमी सायट इन्स्पेक्शन करया. हांवें सांगलां, तेंच्यांनी मान्य केला. डेट ठरोवंक ना. तांच्या रिप्रेझेंटेशनाचेर नजर मारली अशें दिसता. तेंच्यांनी ओरली सबमीट केला की ते वाड आशिल्ली आनी कमर्शियल आनी रेसिडेन्शियल एरियाज आनी ती वाटे संदर्भात कितें तरी कोर्टान केस आशिल्ली आनी कोर्ट केस डिस्पोज जाल्या. पण हे विलेजर्सांचेर इनजस्टीस जाला. तांची वाट वचपाची तो भाटकार कोण तरी आसा तो वाट ती बंद कर, ताका लागून त्या लोकांक आपल्या घरांत वचपाक, आपले कमर्शियल एक्टिविटी कॅरी फॉरवर्ड करपा खातीर तांकां अडचणी येता. सो तांच्यांनी एक रिप्रेझेंटेशन दिलां की हाजेर लक्ष घालचें म्हणून. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे हो रस्तो खूब 1990च्या पयलींच्यान एक्झिस्टन्स आसा आनी PWDन आनी खंयच्या तरी स्किमीच्या अंडर तो फंड गव्हर्मेंटाचो घेवन तेंच्यांनी रिपेर करून रिकन्स्ट्रक्ट करून तेजे तारूय घातिल्ली आसा. इट इज अ टार रोड बेजिकली नाव. आनी 2-3 फावट तेंच्यांनी तो टार घालून रिपेरूय केल्लो आसा डिपार्टमेंटान. अशा परिस्थितीन लोकांक ती वाट बंद जावपाची योग्य न्ही. ताका लागून डेप्युटी कलेक्टरान आतां नावें लक्ष घालून त्या पार्टीक कॉल करून, डिपार्टमेंटाक कॉल करून हाचेर कितें तरी एक सुयोग्य असो निवाडो दिवचो अशें तेंच्यांनी अपेक्षा केला आनी म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिलां. सो हांवें तांकां एश्युरन्स दिला की एक फुडल्या विकान मंगळार किंवा बुधवार आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले. इनफॅक्ट दॅट इज वॉट इज सजेस्टेड बाय ऑनरेबल MLA ओनली. तांच्यांनी सांगलें की एक जॉयंट इन्स्पेक्शन भाटकाराक घेवन करचें म्हणून आनी अलॉंग वीथ द PWD ऑफिशियल्स अँड लोकल बॉडी. सो हांवें सांगलां तांकां मंगळार किंवा बुधवार आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवन पंचायत बॉडी, सरपंच कोण आसा ते, ऑनरेबल MLA आनी PWD ऑफिशियल घेवन इन्स्पेक्शन करया. आनी ताच्या उपरांत मागीर कितें तरी परत एक जाय जाल्यार गरज पडली जाल्यार मिटींग घेवन दोगांयची म्हाज्या ऑफिसान कितें योग्य तो कितें तरी निर्णय घेवया अशें हांवें तांकां एश्युरन्स. सो फुडल्या विका मेरेन कितें तरी हातूंतल्यान निश्पन्न जातलें अशें म्हाका दिसता.